देवाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला. जुवांव सुवांजेल 3रो अध्याय 1 ते 8 वाक्या. जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 8. फरिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवाचो अधिकारी एक राती जेजूसरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकोवनदार म्हणून आमी जाणाव. आपणा सगळें देव असले करीत तूं करताय तसले असर कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतस हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातस परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयच्या कुशींत परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवयेतवे. जेजून जाप दिली, सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांतल्यान जल्मता तें रक्तमासच, आत्म्यांतल्यान जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्म जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावो नाका. बरें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा तसो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंय सरवेता तें तूं नेनाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी तशेंच घडटा. देवाचें उतर आज आमकां जेजू आनी निकोदेमा मदें एक संभाशण चलता. आनी हो निकोदेम फरिजेच्या वर्गांतलो जुदेवाचो अधिकारी, तर केदो व्हडलो अधिकार ताका आसलो. आनी सर संगती तो शिकिल्लो नियमशास्त्र ताका कळीत आसलें. कित्याक म्हळ्यार केदो व्हडलो शिकोवनदार जुदेव जेजूक विरोध रावताले. आनी हो एकलो जुदेव दिसाक आयल्यार कोणी जेजूसरशी येताना पळयती जाल्यार, कित्याक म्हळ्यार व्हडलो अधिकारी न्हय, दुसरे जुदेव पळयती जाल्यार देखून तो राती आयिल्लो जेजूक मेळोवंक. काळोख पडल्या उपरांत आनी जेजूक मेळटेस जेजून ताका उतरां सांगलें, व्हडलो शिकोवनदार वय तूं, पूण तुवें परत्यान जल्मल्या करीत देवाचें राज जोडूंक शकचो नाय. म्हळ्यार परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? कितलो व्हडलो मनीस, येदी व्हडली जाणवाय आसलो मनीस, पूण सर्गींची जाणवाय ताचे कडेन बिलकूल नातली, कुसकोटी नातली म्हणयत. देखून तो संवसारी सवाल करता जेजूक, परत्यान जल्मोवचें कशें? आतां हांव म्हातारो जाल्लो मनीस परत्याक आवयच्या गर्भांत वचून जल्मोवंक जाता गे? केदाळ एक उडास दवरिजे आमी, जेजू बिलकूल आमच्या कुडी विशयंत उलयना, बगार जेजून उलोवचें आमच्या आत्मीक वाडावळे विशयंत, आत्मीक विशय विशयंत. देखून कूड खंडी जावन तूं आत्मीक तरान गठाय सोडटाना, आत्मीक तरान तूं वाडावळ जाता आसतना कुडीक कितें जाय तें देव सगळें दिता. देखून कूड खंडी जावन आमी गौरव दिवंक आसा, कुडीचो आमी मोग करूंक आसा, पूण ताचे चड मोग आमी जेजूचो करूंक आसा. देखून निकोदेमाक सवाल केलें, पूण परत्यान जल्मल्या करीत तूं देवाचें राज जोडूंक शकचो नाय. तुज्यान देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना म्हणटा, तांगचें ना. कितले तुजे नियम तूं शिकलाय जावंक पुरो, केदो व्हडलो तूं अधिकारी जाला जावंक पुरो, पूण जाल्यारय तुका देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना. म्हळ्यार अर्थ कितें? निकोदेम पवित्र आत्म्यान भरून आसलो. पवित्र आत्म ताका काल म्हूण ताका कळीत नासलें. पवित्र आत्म्याचे सब्जेक्ट ताणें म्हाका दिसता ताणें ताचे विशयंत वाचून आसतलें. ह्या पवित्र आत्म्याचे सब्जेक्ट ताका कळीत नासलें. देखून जेजू परतेक सांगता ताका, आत्म्या वरवीं कशें तुवें जल्म जाय गे म्हणून. आत्म्यान जल्म जाय. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना मनुश्य पळयाक क्लियर हांगा सांगता, रक्तमासांतल्यान जल्मता तें रक्तमास, आत्म्यांतल्यान जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें. जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा येता, ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागता, ह्या पवित्र आत्म्याचे आमी वाडवळ घेता. बौतिस्मा मार्फत आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा, क्रिस्मा मार्फत आमच्या जिवितांत तो रिन्यूवल जाला, जाल्यार आमी खंय गे आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक कोणशान घालून सोडला. आमी प्रामुख्यता दिता जावंक पुरो जेजूक, प्रामुख्यता दिता बापाक, तेंत प्रामुख्यता आमी पवित्र आत्म्याक कित्याक दिता? कित्याक दिना? बापा कडेन आमी मागता, जेजू कडेन आमी मागता, पवित्र आत्म्या कडेन कित्याक मागना? देखून जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गी सोडून गेल्या उपरांत संवसार सगळें चलोवचें पवित्र आत्म्यान.
सगळे आज मगाच्या भावा आणि बहिणी इतले जण लायक जर देवाचे उतार परगट करतात, या लायक इतले मिसांव करतात, लायक इतले पुरा मर्सिडीज करतात जाल्यार तांकां खंय तावन हें बळ मेळ्ळें, खंय तावन ताच्या मतीक उजवाड मेळ्ळो? पवित्र आत्म्यान न्ही. मदर तेरेसा इतलें तरी काम केलें जाल्यार तिचे सिस्टर कितें जावन आसली तातूंत तिका मेळ्ळेलें न्ही, पूण तातूंत थंय थावन तिका मेळ्ळेलें पवित्र आत्म्याची मजत, पवित्र आत्म्याचो आदार, पवित्र आत्म्यान भरले वरवीं तें काम ती करूंक शकली. ना जाल्यार तें सादतना कोणाचें न्ही. आज कितलो लोक आसा, कितले जाणां आसात, खंय आसा पळय आमच्या क्रिस्तांव जायतो लोक आसा, तांचे कडेन खंय आसा मर्सिडीज, जायत्या जाणां कडेन खंय आसा दुबळ्या धाकट्याक गुमो करचें बरें म्हूण आसा वय खंडीत जावन, पूण एक लिमीट म्हणलें आसा. जर पवित्र आत्मो थंय आमचे थंय येता जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्या थंय आमी परत जल्म कान घेता जाल्यार मगच्या भाव आनी भयणी सगळें बदलता. देखून जेजून पवित्र स्थान कान घेताना जेजूक 30 वर्सां प्राय, आनी त्या वेळार ताणें पवित्र स्नान घेतलें जुवांव मारिफात. जुवांव बावतिस्तान जेजूक पवित्र स्नान दिलें. जुवांव बावतिस्त आयकोना ताका पवित्र स्नान दिवंक, तुवें म्हजे तावन पवित्र स्नान घेवचें गे. पूण आतां कितें नियमशास्त्रान कितें सांगलां तें जारी जायचें. आतां तशें आसूं. आनी ताणें पवित्र स्नान दिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो देवून आयलो. जेजूची सकत पवित्र आत्मो देवून आयल्या उपरांत ताणें मिसांव सुरू केलें. ताचे पयलें मिसांव करूं ना जेजून. देखून तुवें खंयचेंय बरें काम करचें जाल्यार तो पवित्र आत्मो तुजे थंय आयल्यार मात्र, जेन्ना निकोदेमा खातीर म्हाका दिसता जेजून मागलें आसतलें, निकोदेमाचेर पवित्र आत्मो देवून आयिल्ल्या वरवीं जेजूचे कूड सकला देवूंक या ताका निकोदेम सांगात दिल्लो हो निकोदेम. आनी देखून आज मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी त्या निकोदेमा बरी जावचें नाका, आमी पवित्र आत्म्यान बरी या. जेजून सांगलेलीं उतरां आज आमच्या मोती काडया. जे पवित्र आत्म्यान तुवें भरल्या करीत, ह्या पवित्र आत्म्यान तुवें परतेक जल्मल्या करीत तुका देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक सोखोसो नाय म्हणटा. देखून आमी कितले इम्पॉर्टंट पळया, आमी क्रिस्तांवांनी हर एकल्यांनी पवित्र आत्म्यान भरूंक जाय. पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय वाडोवंक जाय. ते जाल्यार खंयचें वायट, खंयचें बरें, खंयचें पाताक, खंयचें संगती पातकां रहीत, कशें आमी पातकाचेर जैत वरचें, कशें कुडीच्या वडण्याचेर जैत वरचें, संवसारांत कशें जियेचें, घोव बायलांनी कशें जियेचें, भुरग्यां ते आवय बापायनी कशें जियेचें, भुरग्यांनी आवय बापाय तें कशें जियेचें, हो पूर संगती समजोवची पवित्र आत्म्या मारिफात मात्र मोगाच्या भाव आनी भयणी. पवित्र आत्म्यान भरल्यार तूं कोणा कडेन झगडें करूंक वचनाय. पवित्र आत्म्यान भरल्यार सगळ्यांक तूं मोगान पळयताय. पवित्र आत्म्यान तूं भरल्यार तुज्या कुटुंबांत कोणा कडेन तूं द्वेशान आसनाय, रागान आसनाय, कोर्टांत केसी घालनाय, कंप्लेन करिनाय. कित्याक पवित्र आत्मा तुका तें करूंक बिलकुल सोडिना. असलीं कामां करता जाल्यार मोगाच्या भाव आनी भयणी आज कुटुंबांत भाऊ भयणी ह्या आवय बापूय कोण मनी रागार आसात जाल्यार मोगाच्या भाव आनी भयणी तांणी त्या पवित्र आत्मा थंय संपूर्ण घेवना म्हणून अर्थ मोगाच्या भाव आनी भयणी. जर पवित्र आत्म्यान ती भरल्यान जाल्यार ताल्या कामाक ते हात घालनात, कोणा कडेन ते रागार उरनात, कुटुंबाचो ती मोग करतात, हर एकल्यांच्या घरांत ती विजीट करून हर एकच्या कस्त अनवरान ती पावतात, बरेपणां ती सांगत असतात, दुखां ती सांगत असतात. अली संगती आमच्या जिवितांत गरज जाल्यार आमी पवित्र आत्म्यान भरचें. आज निकोदेमाक सांगलेलीं उतरां खंडीत जेजू म्हाका आनी तुका सांगता. येदो व्हडल्या शिकोनदारा करता ताणें सोडूं ना गे, म्हाका आनी तुका सोडता गे. खंडीत म्हाका आनी तुका हेंत उतार आज सांगता म्हज्या भाव आनी भयणी, तुवें पवित्र आत्म्या भरल्या शिवाय तुज्यान सर्गींचें राज तूं पळोवंक शकचो नाय, तातूंत प्रवेश जावंक शकचो नाय. देखून पवित्र आत्मो आमकां ह्या संवसारान दिल्लो तो एडवोकेट. पवित्र आत्मो जेजून दिल्लो आमकां तो एक मजतदार. ताची मजत मागतना तो आमकां आदार दिता. तो आमकां निमाण्या दिसा मोगाच्या भाव आनी भयणी सर्गींच्या राजाक आमी आयकतना म्हज्या पार्टीन आनी तुज्या पार्टीन झुजोवंक आमकां देवान दिल्लो पवित्र आत्मो आसा. तो तुका
त्या सैतानाच्या हातांतलो झुजोन फाटी हाडटलो आनी सर्गींच्या राजाक व्हरतलो. जर तूं संवसारांत आसतना तूं पवित्र आत्म्याचो मोग करताय जाल्यार, ह्या पवित्र आत्म्या सांगता जी येताय जाल्यार, ह्या पवित्र आत्म्याची मजत तूं मागताय जाल्यार खंडीत तुज्या जिवितांत अजापाने अद्भुतां सोमी करतलो. आनी देवाचें उतर तुका करेक्ट समजतलें, देवाच्या उतराची जाणवाय तुका मेळटली. आनी हर एका देवाच्या उतरांत कितें लिपोवन आसा ती संगती तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मा समजोवचें करतलो. देखून हे अवकाश आज आमच्या जिवितांत काणी घेवया आनी आज एक संगती आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता.